नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार। गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दिप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळय मुखेल खबरो। सांगेर नेत्रावळी अभयारण्यात कासाक गेल्ल्या कदंबाचे 16 कर्मचाऱ्यांक अटक, उपरांत जामिनाचेर सुटका, कामार उयस जाले रुजू। दोनापावला एका उच्चभ्रू कॉलनींतल्यान एका सांजपिरायेच्या चलयेचें अपहरण, अनवळखी मनशा आड पणजे पुलिशेंत कागाळ नोंद, फुडलो तपास सुरू। राज्यांतल्या पंचायतींक कोयर वेवस्थापना खातीरचो निधी बंद, आदलो फंड वापरूंक नाशिल्ल्याचेर रजाव दीत मुख्यमंत्र्यांचो आदेश, पंचायत खात्या कडल्यान सगळ्या बीडीओंक परिपत्रक। 16 मे सावन जावपा आशिल्ली 12वी बोर्डाची सप्लिमेंटरी परीक्षा धुकल्ली फुडें। आतां 27 मे सावन परीक्षा। गोंय शारांत महामंडळाचो आदेश। लोकसभा प्रचारा वेळार मुख्यमंत्र्यांनी ओसीआय कार्ड धारकां वटेन निर्णय जाल्ल्याचें सांगून केल्या फसवणूक, काँग्रेसीच्या कार्लोस फेरेराचो आरोप। आनी बेतोड्या काजरवाडा वाठारांतले लोक काडटात उदका खातीर वळवळे, न्हाव्यांचो फोंडे उदका पुरवण खात्याचेर मोर्चा। पुरवण सारकी जाली ना जाल्यार घागर मोर्चाची शिटकावणी। आता खबरो विस्तारान। नेत्रावळी अभयारण्यात कासाक गेल्ल्या कदंबाच्या 16 कर्मचाऱ्यांक अटक आनी जामीन मेळ्ळो। इतलेच न्हय तर ते 16 जाणां सोमारा मडगांवां डेपोत कामाक रुजूय जाले। हे सगळ्याक लागून हे प्रकरण सेटल केल्ल्याची चर्चा नेटान सुरू आसा। नेत्रावळी अभयारण्यात कदंबाचे 16 कर्मचारी गेल्ले कासाक। शेनवारची घडणूक राना खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी केल्ली अटक। अटक केल्ले 16 जाणांची जामिनाचेर सुटका। सोमारा 16 जाण जाले मडगांवां डेपोत कामार रुजू। प्रकरण सेटल केल्ल्याची चर्चा। शेनवारा राती कदंबाचे 16 कर्मचारी नेत्रावळी अभयारण्यात कासाक गेल्ले। कासाक गेल्ले कडेन तांकां राना खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी धरले। हांव आसा नेत्रावळी वायल्ड लायफ सँच्युरीच्या गेटी कडेन आनी हांगा काल साळजिणी ह्या गांवांत खंय तरी कदंबा कर्मचारी जे आसलेले 16 जाण तांकां खंय तरी पार्टेक गेल्ले आनी थंयच्यान शिकारेक वयता आसतना फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान तेंचेर धाड घालून तांकां खंय तरी डिटेन केल्ले आसा आनी तेंचे कडल्यान कारतुज्यो जे गनाचे बुलेट आसात त्यो, तोप, कुराड, कोयत्यो असली सामुग्री तेंचे कडेन जप्त केल्ली आनी तांकां रातीच खंय तरी डिटेन करतकीर मेडिकला खातीर तांकां प्रायमरी हेल्थ सेंटर जे आसा सांग्यार थंय येले आनी मागीर थोड्या वेळान तांकां कोर्टा फुड्यान प्रोड्यूस केले आनी आयज तांकां 10,000 बॉन्ड भरून खंय तरी बेल मेवल्ले आसा। आनी बेली जी मेवळ्या ती बी काही अटी आसा। अटी म्हणल्यार हांगा तांकां 5 दिसांनी येवन खंय तरी तेंची हजेरी लावपाक जाय, तशेंच जेन्ना आपयता तेन्ना हजेरी घेवपाक जाय तेणी हांगा। आनी तशेंच जे जाग्यार ते पार्टेक गेल्ले, शिकारेक गेल्ले त्या जाग्यार 1 म्हयनो म्हणल्यार तांकां वचपाक जायना अशी अट घातलेली आसा। हांगा पळयात तुमी, हांगा पळोवपाक गेले जाल्यार जे चेकिंगाक जे फॉरेस्टाचे जे कर्मचारी आसात ते खंय तरी हांगाच बसले आसतात आनी जे लोक येतात तांकां खंय तरी चेक करता काय ना असो एक मोठो प्रश्न जाता। कारण जेन्ना काल ते 9:30 एकार एक वचपाक लागले तेन्ना खंय तांकां संशय येयलो आनी म्हणून तेणी तेंची फाटलाग केली। पूण संशय येयल्लो तेन्ना तांकां कित्याक हाडूना, तेंची गाडी कित्याक चेक केली ना होय मोठो प्रश्न उबो रावता। आनी आतां जे विश्वजीत राणे आसा तेणी सांगलेलें आसा की तेंचे कडक कारवाई जातली। तशेंच उल्हास तुयेकर जे आसा कदंबा कॉर्पोरेशनाचे चेअरमॅन तेणी सांगला की जेणे कितें चूक केल्या तेंचेर कडक कारवाई करतले। पूण अशी जी निश्काळजीपणा आसा ती खंय तरी हेजेर एक्शन जावपाक जाय। जे कर्मचारी हांगा घेटीर आसता चेकिंगा खातीर तेंचेरूय बी कारवाई जावपाक जाय, कारण तेणी चेक केल्ले जाल्यार खंय तरी ही घटना मुखार जावपाक पावनासलेली। अटक केल्ले कदंबाचे ते 16 कर्मचाऱ्यांची नांवां जावन आसात ती अशी: दिपेश सतरकार, नेत्रावळी सांगे; भैरू वेळीप, आगोंद, काणकोण; दिलीप वेळीप, नेत्रावळी सांगे; लक्ष्मण वेळीप, नेत्रावळी सांगे; राजेश उपासकर, नेत्रावळी सांगे; संजय देयकर, वाडे सांगे; सावियो रॉड्रिगेज, वाडे सांगे; दिप्तेश वेळीप, नेत्रावळी सांगे; श्रीकांत गांवकर, भाटी सांगे; संदीप गांवकर, वालंकणी सांगे; वैभव नायक सांगे; सुभाष वेळीप, कुस्के, खोतीगांव;
सुभाष गांवकार भाटी सांगे, विकास भगत नेत्रावळी सांगे, विनोद वेळीप रिवणा सांगे, विठोबा गांवकार वालंकिणी सांगे. आयतारा राती तांचेर राना खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी कारवाय केली. तांकां रोखडीच अटकूय केली. राना संरक्षण कायद्याखाला वेगवेगळी कलमां तांचेर लायिल्ली. हे 16 जाणांक कोर्टान 10,000चे वैयक्तीक हमीचेर सशर्त जामीन दिलो आनी सोमारा ते कामाकूय रुजू जाले. कदंब महामंडळाचो अध्यक्ष सांगता तांणी खंय रांदपाचें सामान व्हेल्लें ते करपा खातीर उजो पेटयल्लो, ताका लागून तांचेर कारवाय जाली. मात अटक बीन जावंक ना खंय. जे आमचे जे एक 16 एम्प्लॉईज जे काल जे नेत्रावळी वायल्ड लायफ सँच्युरी थंय तांकां ते पिकनीक करपाक गेल्ले. म्हणजे थंयचे जे स्थानीक जे 6 आमचे स्टाफ आहा ते थंयच रावपी म्हणजे फॉरेस्ट एरियानूच, आनी ते बाकीचे 10 जाण टोटल 16 जाण तेंच्यांनी मटन चिकन नुस्तें बी घेवन ते पिकनीक करपाक गेल्लेले. आनी आमच्या फॉरेस्ट एक्टा प्रमाणे तेंच्यांनी उजो बी घालपा जायना, पूण तेजे उजो घालून ते प्रिपरेशन करपाक तेंच्यांनी ते सुरवात केल्ली. तितल्यान तांकां तेंचेर केस रजिस्टर जाली की तेंच्यांनी जे सेक्शन व्हायोलेशन ऑफ सेक्शन 27, 30, 31 आतां म्हाजे कडेन फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचें लेटर येयलां. त्या लेटराक तेणें डिटेल म्हटलां की जे एम्प्लॉईज ऑफ कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनान तेंच्यांनी व्हायोलेशन ऑफ सेक्शन 27, 30, 31 and 32 ऑफ द वायल्ड लायफ Protection Act 1972 in offense of illegal entry into Netravali Wildlife Sanctuary, carrying of injurious substances, causing fire and possession of ammunition. अशें म्हणून तेंचेर ते एक्टा प्रमाणे तेंचेर केस रजिस्टर जाल्या, पूण तांकां अरेस्ट बी तशें कांय जावं ना. ते आयज ते सकाळीं मडगांवच्या डेपोन कामांक ते सगळे 16 जाण हजर आसलेले. सो तेंच्यांनी जे कितें जर तेंच्यांनी जे कायद्या प्रमाणे जर तेंच्यांनी कितें रॉंग केला जाल्यार तेंचेर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आपल्या हेज्या प्रमाणे एक्शन जातली तेंचेर. दुसरे वटेन राना मंत्री विश्वजीत राणेन गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना जे कोण दोशी आसात तांचेर कारवाय जातलीच म्हणून सांगले. राना खात्यान तशी कारवायूय सुरू केल्ली. मात उपरांत जे तरेन घडामोडी घडल्यात ते पळयत जाल्यार हे प्रकरण सिस्टमॅटीक सेटल केल्ल्याची चर्चा नेटान चालू आसा. दोनापावला पॉश कॉलनींतल्या एका सांजपिरायेच्या चलयेचें अपहरण जाल्ल्याचें कळटा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ही अपहरणाची घडणूक काल घडल्या. पणजे पुलिशेंत हे विशीं कागाळ नोंद जाल्या. फुडलो तपास सुरू आसा. गोंयांत जर आमी पळयत जाल्यार हालीं तरा खुबश्यो घडणुकी आमकां आयकुपाक येता. खून आसतले, बलात्कार, अपहरण, अपघात तर दिसान दीस वाडत आसा आनी जायत आसा. काल दोनापावल हांगासर पॉश कॉलनी थंयसर एक अपहरण केस पणजी पुलिसांनी रजिस्टर केलेली आसा. हाची अजून कांयच म्हायती पुलिसांक मेळिल्ली ना आनी तांचें इन्वेस्टिगेशन जें आसा तें चालू आसा. थंयसरल्या म्हणजे कॉलनींत पॉश कॉलनींतले एक मायनर म्हणजे सान पिरायेचे चली जे आसा तेचें अपहरण जाल्ल्याची ही जी म्हायती आसा ती पुलिसांक कडल्यान कळ्ळ्या. जाल्यार हाचें जे इन्वेस्टिगेशन आसा ते पुलीस करप तेंचें चालू आसा आनी फुडली सुद्दां अपडेट आसा ती आमी तुमचे मेरेन पावयतली. तुमी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. कोयर वेवस्थापना खातीर आदलोच फंड हात लावचे बगर तसोच पुढे आसा. ताका लागून कोयराच्या वेवस्थापना खातीर 2024-25 वर्सा वेगळ्या फंडाची तरतूद करूंक ना अशें पंचायत संचालकान सांगलां. हे विशींचें निवेदनूय खात्यान जारी केलां. प्रत्येक राज्या खातीर सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडसून 14 आनी 15 फायनान्स हे जे ग्रांट्स असतात ते वेगवेगळ्या कामां खातीर दिल्ले वयता. ह्या ग्रांट्सां मदीं ह्या ग्रांट्साच्या मदतीन राज्यभरान वेगवेगळ्या पावंड्याचेर वेगवेगळी कामां केली वता. तशेंच ह्याच 14 आनी 15 फायनान्सान जे गार्बेज जी मेनस आसा म्हणजे कचरा वेवस्थापन ह्याच्या खातीर सुद्दां फंड दिलो गेलो वयता. प्रत्येक स्टेटीक हो फंड आसता. तशेंच गोंय स्टेटीकूय हो फंड 14 आनी 15 फायनान्सान मेळिल्लो आसा. गोंयांत टोटल 191 पंचायती आसा आनी ह्या 191 पंचायतीन हो फंड जो आसा तो डिस्ट्रिब्यूट करून गेलो वयता. जाल्यार आतां जी बजेट मिटींग हेल्ड जाली CMA वांगडा तेन्ना तेच्या उपरांत एक मेमोरेंडम डायरेक्टरेट ऑफ पंचायतीन काडलो. तो त्या मेमोरेंडम अशें म्हणटा की हे जे फुडले फायनान्शियल इयर जे आसा इयर 2024 to 25 ह्या फायनान्शियल इयरान स्टेटीन कचरा वेवस्थापन करपाक कांयच तरतूद करूं ना. कारण
म्हटल्यार जे 14 आनी 15 फायनान्सा कडसून ग्रांट्स येयल्ले, जे फंड्स येयल्ले सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे, ते फंड्स आजून युटिलायज जावंक ना. सो ते युटिलायज पुरायपणान जावचे ह्या खातीर येताचो जो फायनान्शियल इयर आसा 2024-25 हेतून कांयच तरतूद कचरा वेवस्थापनान केल्ली ना पंचायतीं खातीर. सो 191 पंचायती ज्यो आसा त्या 191 पंचायतींनी जो फाटलो जो ग्रांट्स यूज करूंक ना कचरा वेवस्थापन करपाक तो त्यांनी करचो म्हणून ह्या येणाऱ्या बजेटीन वो कचरा वेवस्थापना खातीर वेगळी तरतूद केल्ली ना असो मेमोरेंडम जो आसा तो डायरेक्टरेट ऑफ पंचायतीन काडलेलो आसा. अश्यो नवीन नवीन अपडेटी आमी तुमच्या फुड्यार घेवन येत रावतले. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. गोंय शालांत महामंडळान जारी केल्ल्या आदेशा प्रमाण 16 मे पासून सुरू जावपी 12वीची पुरवणी परीक्षेक आता 27 मे पासून सुरवात जातली. जेई, बीट सेट सारकिल्ल्या हेर बाकीच्या प्रवेश परीक्षांक लागून ह्या परीक्षेचेर परिणाम जावचो न्हय म्हणून ही परीक्षा फुडें धुकल्ल्याचें कळटा. बारावीची एग्जाम जाली, बारावीचे रिजल्टू लागले, पूण जे भुरगे बारावेच्या एग्जामीक पास जावंक ना किंवा ज्या भुरग्यांचे विशय उरला त्यांची सप्लिमेंटरी एग्जाम ही 16 मे ह्या दिसा जावपाची आसली. पूण गोवा बोर्डान एक नोटीस काडल्या आनी त्या नोटिसेन म्हटल्या की ही 16 मेक जावपाची जी एग्जाम आसली सप्लिमेंटरी एग्जाम ती आता 27 मेक जावपाची आसा. ती 27 मे पर्यंत फुडें धुकल्ल्या. हेचें कारण म्हळ्यार सेंट्रल बोर्डाच्यो कांय एग्जाम्स लायनअप आसा आनी तितून ह्यो एग्जामचो आडचो जावपाक लागलो म्हणून 16 मेक जी सप्लिमेंटरी एग्जाम आसली ती आता 27 मेक दवरल्या अशी गोवा बोर्डान नोटीस काडलेली आसा. 8 आमदारांक घाल्ले अपात्रता याचिकेचेर सुनावणे खातीर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान सभापती रमेश तवडकराक स्मरणपत्र बरयलां. ह्या स्मरणपत्रांतल्यान पाटकरान 6 डिसेंबर 2022च्या प्रलंबीत अपात्रता याचिकेचेर सभापतीचें लक्ष उडलां. हालींच कांय दिसां पयलीं गोंय राज्याचे जे सभापती आसा रमेश तवडकर हांच्यांनी दिगंबर कामत आनी मायकल लोबो हांचेर अपात्रताची याचिका जी आसली ती फेटाळून लायलेली आसा. ह्याच फाटभुंयेचेर आतां आयज काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांच्यांनी सभापतींक एक लेटर केला आनी तांकां रिमायंडर लेटर केला. तितून अशें म्हटलां की जे 8 आमदार काँग्रेसीनसून BJPन गेल्ले जवळ 14 सप्टेंबर 2022 ह्या दिसा काँग्रेसीनसून 8 आमदार जे BJPन गेल्ले ते जावन आसा मायकल लोबो, दिगंबर कामत, आलेक्स सिक्वेरा, संकल्प आमोणकर, रुडोल्फ फर्नांडीस, डिलायला लोबो, राजेश फळदेसाय आनी केदार नायक अशी नांवां आसा. हांचेर 6 डिसेंबर 2022 ह्या दिसा एक डिस्क्वॉलिफिकेशन पेटिशन फायल केल्लें अमित पाटकरान सभापती कडेन. पूण सभापतीन हेचेर जाप दिल्ली की पयलींच दिगंबर कामत आनी मायकल लोबो यांचे अपात्रता याचिका आपल्या कडेन आसा पेंडींग. सो तेचेर निर्णय जाल्या उपरांत आपूण ह्या याचिकेचेर सुनावणी घेतलो. आतां ह्या रिमायंडर लेटरान प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांच्यांनी ताचोय उल्लेख केला की दिगंबर कामत आनी मायकल लोबो हांच्या याचिकेची सुनावणी जाल्लेली आसा. सो आतां फुडली जी सुनावणी आसा ती ह्या 8 आमदारां विरुद्ध जी आमी याचिका फायल केल्ली तेचेर सुनावणी घेवची म्हणून एक रिमायंडर लेटर अमित पाटकरान सभापती रमेश तवडकर हांकां बरयला आनी तितून अशें म्हटलां की जर तुमी सुनावणी घेवंक ना बेगिनात बेगीन जाल्यार आपूण फुडले जे कायदेशीर जी कितें प्रक्रिया आसतली ती करतलो आनी कोर्टानूय वचपाची जे तयारी जी आहा ती अमित पाटकरांनी ह्या रिमायंडर लेटरान बरोवन सभापतींक रमेश तवडकर हांकां धाडलेलें आसा. एक प्रकारचें हे रिमायंडर लेटर लागून परत एकदा अपात्रता याचिकेचो विशय जो आसा तो वयर येयल्लो आसा आनी ह्या विशया बद्दल वारंवार अपडेट आमी तुमकां घेवन येत रावतले. पळयत रावात तुमी गोमंतक टीव्ही. सोमारा बेतोडा दत्तगड काजरवळ वाठारांतल्या थळाव्या लोकांनी दाग फोंड्याच्या भौशीक बांदकाम कार्यालयाचेर घेराव घालो. फाटल्या 8 दिसां सावन ह्या वाठारांत उदकाची पुरवण बंद आसा. देखून सांजे मेरेन उदकाचो प्रश्न सुटावो जावंक ना जाल्यार घागर मोर्चा व्हरपाची शिटकावणी थळाव्या लोकांनी दिल्या. तेन्ना सांजे मेरेन उदकाचो प्रश्न सुटावो जातलो अशें आश्वासन भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी दिलें. वैद्यनगरात
आणि काजरवाडा बाकीचे आमच्या त्या साईडीक मला किती झाला ते आमकां खबर ना, पण उदक ना कासारवाडा धुमेमा जर तर दत्तगड आसा आमकां जर उदक जर येवना जाल्यार आमी फाल्यां परत मोर्चा घेवन येतलो. सगळे तो बीप कितें आसा ते सगळे डागर मोर्चा. कितें जाला केन्ना येताले मग रेग्युलर येताले? रेग्युलर आमकां येताले. आता 15 दिसांनी अजिबात उदक येना. टँकर बीन कांय धाडना? टँकर येता पण टँकर ते कितले लोक आसा की टँकर पावना, अजिबात टँकर पावना. आनी बोरवेल कितें आशिल्लें म्हणटाले न्ही तुमकां? बोरवेलीचे आसा ते आनी खंय सोडला तुमकां पावना उदक? आमकां अजिबात उदक पावना. प्रेशरूय कमी येता? प्रेशरूच येना. प्रेशर कमी प्रेशरूच ना. 15 दीस जाला. कितली लोकां अफेक्ट जाता? कितली घरां आसतली? घरां साधारण एक आसतली 600-700 घरां आसतली. ओसीआय कार्ड धारकांची भाजपान फसवणूक केल्ल्याचो आरोप काँग्रेसीन केला. केंद्र सरकारान काडिल्ल्या शुद्धीपत्रकांत ओसीआय बाबतींतलो निर्णय अजून विचाराधीन आसा अशें म्हणलां. मात लोकसभा प्रचारा वेळार खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी ओसीआय कार्ड धारकां वटेन निर्णय जाल्ल्याचें सांगिल्लें. तेन्ना सरकारान हें आश्वासन फकत मतां मेळोवपा खातीर दिल्लें काय असो प्रश्न आमदार कार्लोस फेरेरान उपरासला. बीजेपी सरकार तुमकां खबर आहा पक्ष आहा ते फकत जुमला ते जुमला आनी आतां हांव म्हणटा इज अ पार्टी ऑफ डिसीट, पार्टी ऑफ लायज. दाखयतात एक कोतात दुसरें. लोकांक सांगलें मुख्यमंत्रीन की तेणें ओसीआय इश्यू रिजॉल्व केलो आनी 4 तारखेर आब्रिला म्हयन्याचे एक ऑफिस मेंबरान काडून दाखयले लोकांक की रेवोकेशन ऑफ पासपोर्ट तो इश्यू आतां सॉल्व जालो. कोणाचो पासपोर्ट रिवोक केलो ताका ओसीआय कार्ड पासून मेळटलो म्हणून. आतां शॉक आयली लोकांक की आतां कोरिजेंडम काडले आनी ती कोरिजेंडमाची डेट आसा 30 तारखेर एप्रिलाची. ते डेटा प्रमाणे ते म्हणल्यार ते पॅराग्राफ काडलो आनी म्हणल्यार मॅटर इज स्टील अंडर कन्सिडरेशन, रेवोकेशन इज स्टील अंडर कन्सिडरेशन म्हणलें. लोकांक कांय बेनिफीट दिलें ना, लोकांक फटयलें. हांव कित्याक लोकांक फटयलें म्हणटा पळय तूं फर्स्ट मेमोरंडम काडला कोड ऑफ कंडक्ट लायत्री मागीर तुमी रिलीज केल्या सांगपा हें केलें म्हण म्हाका दुबाव आहा केल्लें वा केल्लो न्हू. पूण हो पासून 30 तारखेर आबिल्ल्याच्या म्हयन्यान काडलें तें तो लोकांक कित्याक सांगलो ना पयलेंच रिवोक जाल्यार? कित्याक 7 तारखेर माया म्हयन्याचें आमचें इलेक्शन आशिल्लें. सांगलो जाल्यार लोक बेजार जावपाचो आनी तें सामकें एक्सपोज जावपाचें. लोक म्हणपाचें हांकां पातोवपा जायना म्हूण हें फटकिरें म्हूण. आनी लिपोवन दवरलें. हायकोर्टान एक पेटिशन आशिल्लें, ती 2 पेटिशन आशिल्ले. ते पेटिशन ते दोनी पेटिशन 6 तारखेर माया म्हयन्याचे आयले हियरिंगाचें पळयतो. 6 तारीख डेट आहा. 7 तारीख इलेक्शन उगडास दवरतो. सो 6 तारखेर ही कोरिजेंडम हायकोर्टाक दाखयली ना, फकत तो पयले ऑफिस मेमोरंडम दाखयला आनी ती पेटिशन डिस्पोज जाली. सगळे खूश जाले. इलेक्शन जालें. आतां ते काडले. आतां कॅट आउट द बॅग म्हणटात ते काडले आनी उडयले लोकांचे. आनी कितें केलें लोकांक फोंडां घायले. हेसले ते पार्टी ते पातेवपा जायना. फकत इलेक्शना पासत कितें करपा रेडी आहात ते तांकां सिरियसनस ना आनी फकत लोकांक फटोवपा भोंवतात ते. बोडगेश्वर देवळांतली फंडपेटी फारायल्ल्या चोरांक खोपोली महाराष्ट्र पुलिसांनी अटक केली. चौगाय चोरांक खोपोली महाराष्ट्र पुलिसांनी आता म्हापशा पुलिसांच्या सुवाधीन केला. तांच्या कडल्यान 7 लाख रोख रक्कम, 3 मोबायल आणि कांय स्क्रूड्रायव्हर्स जप्त केल्यात. काही दिवसां पयलीं म्हापसा बोडगेश्वर देवळात 4 चोरट्यांनी 2 फंडपेटी फोडून तेतूंतले 10 ते 12 लाख कॅश जी चोरी केली त्या संदर्भात खोपोली महाराष्ट्र पोलिसांनी या 4 चोरट्यांक अटक केल्या. त्यांच्या कडल्यान 7 लाख कॅश, त्याचप्रमाणे 3 मोबायल आणि काही स्क्रू ड्रायव्हर्स त्यांचे कडल्यान जप्त केले आसा. ही खबर म्हापसा पुलिसांनी रवांगी खोपोली महाराष्ट्र हांगासर केली आणि पुराय फॉर्मेलिटीज पूर्ण करून अखेर म्हापसा पुलिसांनी या 4 चोरट्यांका आपल्या ताब्यात घेतलेली आसा. आणि अखेर आता या 4 चोरट्यांक नॉर्थ गोवा SP हांच्या कडेन चौकशी खातीर व्हरपाक सध्या भायर सरलेली आसा. जर तशी अपडेट ह्या केसी फाटल्यान आमकां मेळत रावतली तशी अपडेट गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान आमी तुमच्या कडेन पावयतले. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर्स केला. सोमारा शिवोले मार्न वाठारांतली उदका पायपलायन फुटून हजारांनी लिटर उदक इबाड जालें. हे वाठारांत पयलींच उदकाचो व्हडलो प्रश्न उप्राशिल्लो आसा. देखून थळाव्यांनी भौशीक बांदकाम कार्यालयाच्या कर्मचाऱ्याचेर तिडक उक्तायली. उपरांत बेगोबेग उदका पायपलायन दुरुस्त करून दिवची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. आतां सद्या तुमकां दिसूंक शकता की कितें चल्लां हांगा रस्त्यार ते पायप फुटला सकाळच्यान. इतले वेस्ट जाता पळय उदीक खंय पर्यंत पावले पळय तो रस्तो पळय वयर आतां हावजींग बोर्डान वयता पळय तो रस्तो
थंय पर्यंत क्रॉस जाता उदक आनी 3 किलोमिटर हांगाच्यान मान्यानूच गोलान म्हणटा पळय ते लोक तळमळटा थंयसर. कसली परिस्थिती तेंचे एक थेंब पडटा. जाणटी बायल 80 वर्सांच्या वयर सुद्दां तसले लोक रावता थंयसर. एक 17 घरां आहा थंयसर आनी तांकां एक थेंब पासून ना टॉयलेटीन वचपाक. आनी हांगा कशें वेस्ट जाता ते पळय सेम मान्यानूच ते. आतां कितें म्हूण सांगपाचें हेजें, कितें म्हूण उलोवपाचें. रडोंक 2 दीस पयलीं हांवें व्हिडियो पळयला एक. ते व्हिडियो पळोवन इतलें दुख्ख दिसलें म्हाका पळय की हांव न्हांवपाक सुद्दां 12 वयता न्हू ते हांवें करूंक ना. ते न्हांवंक वचोंक ना हांव. कित्याक म्हाका वायट दिसलें काळजांतल्यान की आमी न्हाता हांगा आनी तांकां उदीक पिवंक येना, उदीक ना तांकां पिवपाक. सरा वांगडा गेलो हांव काल तांकां मेळपाक. तो कितें म्हणटालो जाणा, ते भुरगे सुद्दां तांकां चिंतचें पडटा, विचार करचें पडटा तांकां की आयज हांव कितें 3 ग्लास पिवंक, 2 ग्लास पिवंक काय 1 ग्लास पिवंक म्हणून. आनी हें पळय कितें चल्लां हांगा. आतां कितें म्हूण सांगपाचें, कोणाक धरून, कोणाक विचारूं. वॉर्ड मेंबराक, पंचायतीक, PWD अशें दिसता की तांकां पडलेलेच ना म्हणून काय. पळय पळोवंक शकता तुमी कितें चल्लां हांगा. रस्त्यारूच ते वेस्ट जाता पळय तसले जल ते टँकर सोडून घालतात रस्त्यार. कित्याक प्रत्येक ट्रीप तांचो सुबेज तांकां 1200 मेळटा. 1200 घेतात ते. काल लोकांनी सांगलां केन्ना 1200 घेता, केन्ना 1300 घेता, केन्ना 1500 घेता म्हणटा. 1500 सुद्दां घेतलेले आहा म्हणटा ते. तांकां ते ईच एंड एवरी हावस तांकां शेअर करचें पडटा इल्ले इल्ले पयशे काडून. आतां सकाळचें उदीक घेवपाक आनी आतां कितें चल्लां पळय. गोंयांत फुडले 2 दीस म्हळ्यार 14 आनी 15 तारखेक वादळी वाऱ्या सयत पावस पडपाची शक्यताय आसा. वाऱ्याचो वेग 30 ते 40 किलोमीटर इतलो आसतलो. चडांत चड तापमान 34 ते 36 डिग्री आसपाची शक्यताय आसा. नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वचचे न्हय अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. मस्काच्यो सांगो आमी भाजये खातीर वापरतात, पूण त्योच मस्काच्यो सांगो वाडून संवसारीक विक्रम जालो. आख्या मडगांवांतलो लक्ष्मण उर्फ महेश वागळे हांकां पोरसूं लावपाचो, भाज्यो रोवपाचो छंद भुरगेपणांतल्यान आसा. ह्या छंदाक लागून ताचें नांव आतां संवसारभरार पावलां. वागळे हांणी लायिल्ल्या मस्काक 49 इंचाचो म्हळ्यार 124.46 सेंटीमीटर इतली लांब सांग लागली. कृषी अधिकाऱ्यांच्या पंगडान केल्ले पळोवणे उपरांत हो संवसारीक विक्रम आशिल्ल्याचे सिद्ध जाले. ते खातीर इलायट वर्ल्ड रेकॉर्डा कडल्यान तांकां परबी दिवपी पत्र आयलां. आके मडगांवांतलो महेश वागळे हाका ल्हानपणांतल्यानूच पोरसांत काम करपाचो, रोप लावन वाडोवपाचो छंद आशिल्लो. हो छंद ताणें आपल्या पुरतोच बाळगिल्लो. पोरू इश्ट गुरुदत्त नायक हांणी मस्काच्या झाडाची खांदी दिली. ती खांदी रंगाच्या एका डब्यांत लायिल्ली. ती वाडटना ताचो वयलो भाग हुंदरांनी खाल्लो. परतून जतनाय घेवन तो रोप वाडयलो. 6 म्हयन्या उपरांत त्या रोपाक 2 सांग लागल्यो. तेन्ना ती सांग 49 इंच लांब आशिल्ली अशें वागळे हांणी सांगलें. हांव सगळे तरेची भाजी पाले रोवन काडटा. होम गार्डन मुळो, वांयगी, टोमॅटो, कोकंबीर, भाजी, मागीर पालक, मेथी, चिरके मिरची, लोक भाजी पाले आमचे आसा. तांबडी भाजी, सगळे तरेचे भाजी हांव रोवन काडटा. हे आमच्या घरान फाउंडेशनाक मेळटा. कितली वर्स जाली रोयता तूं? म्हाका दिसता हांव म्हज्या भुरगेपणा पासून हेच काम करता येयला. आमच्या सकाळचें दुकान आसा मार्केटान. ह्या दुकानाक लागून इस्कोला पळयता. दुकानार आसतना दिसून हांव म्हाका ही आवड आशिल्ली आनी रातचे दिसून हांव दुकानार येता लायटी पेटोवन हांव रातचें काम करता. ही म्हाका भुरगेपणा पासून म्हजी ही आवड. तेन्नाच्यान आतां कितें जालां, आतां तेच जाल्यार दुकानाचेर हांव आतां वचना. म्हणून आतां म्हजो हें आसा, हांव वेळ सगळो गार्डनान घालता. वागळे हांणी सांग घरच्यांक दाखयली. उपरांत चल्यान ते सांगेचो फोटो काडलो आनी ताची लांबाय मोजली. ताणें इंटरनेटार तपासून पळयलें जाल्यार ह्या आदी बंगळुरूंतल्या एका बायलेच्या नांवान 46 इंच लांबयेच्या मस्काचो सांगेचो विक्रम आशिल्लो. मागीर चल्यान इलायट वर्ल्ड रेकॉर्डा कडेन संपर्क केलो. तांच्यांनी कृषी अधिकाऱ्याक तपासणे खातीर धाडले. कृषी अधिकाऱ्यांनी पळोवणी करून प्रमाणपत्र दिले अशें वागळे हांणी सांगलें. मस्काची सांग झाडां सगळे लायला. ते म्हाका म्हाज्या एका फ्रेंडान गुरुदत्त नायक म्हणटा ताणें म्हाका दिल्ली.
एक खानो दिल्लो म्हाका तो हांवें 2 म्हयन्याचो बालदीक दवरलो त्या बालदीचो जातकीर एक थोडे आयटीचे रेट दिले ताका आनी 2 आत्मागूर आयले 2 सांगू लागले विदीन मंथ एक वर्स जालें 5-6 म्हयन्यांनी ताका सांगायली ती हळूहळू वाडत गेली म्हाकाय तरी कळना आनी बाबा कित्याक इतली जाता ती वाडून इतली आमकां शेवटी जमनीक तेंकपाक पावली आतां जमनीक तेंकपाक पावतकीर मागीर ती जातली आनी मागीर तितली सायटी तितली पळोवपाक तितलें इंट्रस्ट पसून नाशिल्लो आनी ती काडली आनी घरान हाडली आशिल्ली घराचेर जाल्यार ती आनीकय 2-3 दीस वाडटली अशी म्हाका खात्री आसा घरान हाडटकीर तांणी हे आमी घेवया पळोवया ती पळय जाल्यार ती 49 इंच आशिल्ली ती चलोंक बरो आतां आपूण हातूं घालता ती घरा घालता तांकां आमी एप्लाय करतली तांचे कडल्यान आमकां आयलें की आमकां प्रूफ जाय ते प्रूफ आमकां गव्हर्मेंटा कडल्यान आमकां येवपाक जाय म्हणजे कृषी विकास केंद्र आसा ती डायरेक्टर आणि इंटरव्यू कॉल आपण तुमकां घरा धाडटा टेस्ट करपाक ताजे 3 ऑफिसर आयले आनी आमी मेजर केली पळयली झाड पळयलें आनी मागीर ताणें अप्रूव केलें ताणें म्हाका सर्टिफिकेट दिली ती सर्टिफिकेट हांव पोस्ट केल्या कोणाक इलेक्ट्रीक ऑफिसर तांगेलें तो प्रोसेस आसा हें जाता मागीर तांगेले 4 दीस पयलीं आमकां मेळ्ळें कॉमेंट ऑन रिपोर्ट गौरव मळकर्णेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.